आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवय आसूं. मोगाळ बाबा मोयनानू, आयचो विशय हांव संवसाराक देवाचें मिसांव आमकां उगडास करता की देवान आमकां जण एकल्याक एक खेरीत कार्या पासत रचल्यान. जेन्ना हें मिसांव हांव आपणायतां तेन्ना देवाचे सोडवणेचे येवजणेंत आमी भागीदार जाता. जण एकल्याचें मिसांव आमी जण एकल्यानूच फुडें व्हरूंक जाता. हे मिसांत भाग घेतना आमच्या मिसावांक विस्वाशी रावूंक आनी प्रामाणीकपणान तें फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी हे मिसांव आमकां जण एकल्याक देवान दिलां आसतनाय कांय पावटी ते जिवितांत शार्ती पावूंक फुडें व्हरूंक आमी जायते पावटी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. देवाचें जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक जिवितांतल्यान तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी आमच्या बऱ्या देखीवन जिविता उद्देशी आमी दुसऱ्यांक जेजू सरशी हाडूंक हें दुबावरीत आमा जण एकल्याचें मिसांव. पूण जायते पावटी आमच्या जिविताची चाल, आमच्या जिविताच्यो करण्यो, आमच्या जण एकल्याचें कांय पावटी मागणें ना करपाचें जिवीत दुसऱ्यांक जायते पावटी घोडे वायट देख जाल्या. कांय पावटी आमी जण एकलो हें मिसांव फुडें व्हरपाक जाण जावनूय तें म्हजें न्हय, तें पाद्रीचें काम, तें माद्रीचें काम घोडे हे भाशेन आमच्या जिवितांत आमी चिंतलां. तर आमकां जण एकल्याक देवान जिविताचें देणें दिवन ह्या संवसारांत धाडल्यात म्हणटच हें मिसांव फुडें व्हरूंक चुकल्या म्हूण काल्तिकायेन मानून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं काल्तिकायेन भोगसणी मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव सोर परमेदार देवाक आनी तुमकां बाबां घडयलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोलान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनीक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां घडयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर परमेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमीन. Kaklutko
आयज आमी बागयोंत जेची फिरगोज द्रामपूर हे सुवातेर बागयोंत फ्रांसीस शेवराच्या पांयशी आयल्या. ताचे कडल्यान आमकां भावार्थ मेळ्ळा. तो भावार्थ आमी जिवंक आमी जण एकलो आमच्या जिवितांत देवान आमकां निर्मिलां तें मिसांव आमी जण एकल्यान पाडूंक आनीक तेंच मिसांव फुडें व्हरपाक आमकां देवान साबार देणी फावो केल्यात, गूण फावो केल्यात. ते भविश्य सेवेच्या फायद्याक आनी पेल्याचे सेवेक घालून हे मिसांव शार्ती पावूंक जण एकल्याक आमकां बागयोंत फ्रांसीस शेवराचे मजतीन कृपा आनी आदार मागता. तेच बरोबर हे मिसांत आमी मागता आमच्या फिरगोजेन द्रामपूरचे जण एक कुटुंब आसत हांगासर येवन गेल्यांत येवंक शकनात. ओदीक करून पिडेवंत जे आमच्या फिरगोजेंत घरांनी पडलेले आसा तांचो उगडास करुया. तांकां कुडी आत्म्यांची भलायकी मागुया. परदेसांत आसात ते आमच्या गांवच्या भावा भयणांक तांणी थंयसर आपलो भावार्थ जिवंक आनी परगटूंक तरेतरेच्या संवसाराचे कोणशांनी शिंपडलेले आसात. त्या भावा भयणांक आमच्या कुडी आत्म्याची भलायकी आनी भावार्थाचें देणें दिलां तें ताच्या बऱ्या कन्यांनी तांणी शिंपडावंक आनी भाशेन ती ते सुवातेर सगल्यांक जेजूचें मिसांव जावंक आमी ताचे बसत मागुया. सर पुर्वेदार देवा, तुज्या पुताक जल्म दिवच्याक एके आंखवारीक तुवें विंचून काडली आनी हे परी तुजे मोहिमेचो प्रकाश मनशा कुडाक दाखोवंक तुवें येवजिलें. तुज्याच देवस्वेंबाचो तुजो पूत आमच्या अस्कोत मनशा स्वयंबान जल्मलो म्हूण ओकोंड आनी तीर भावार्थान सोत मानून ताका सगल्या काळजान वंदूंक आनी ताच्या जल्माची परब खोतखोतीत भोगतीन समरंभूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनीक राजबोट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमीन. फुडाऱ्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जोरा गांवचो दाणकुळांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानोवा. ताची पोतीन वांसडी देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वांसडी देखून तुका भुरगें बाळ ना. पूण आतां तावन बरीच चोत्राय दवरून राव. दाकां रोस आनी लागता तसलो सोरो पियोव नाका आनी कांयच ओपोवीत खावूं नाका. कित्याक तूं गोरबेस जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यांत तावन देवाक भेटलेलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. फिलिस्टिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल पोरजेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगोंक गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो. ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें. इतलो तेजवंत तो दिसतालो. तो खंय थंय आयला तें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतां तावन दाकां रोस आनी लागता तसलो सोरो पियोव नाका आनी कांयच ओपोवीत खावं नाका. कित्याक आवयच्या कुसव्यांत थावन मरो पर्यान त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. ते वस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. आनी पोट मोरया.
म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा म्हजें खोडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खोडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नुस्तांतल्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दोनया तूं एकलोच म्हजो बरवंसो. तूं म्हजे तरणे पिरायेर तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत तावन तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांत सावन तूं म्हाका राखताय. जबाब म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बळ वाखाणीत वेतलो. तुजें सोड नाशिल्लें प्रमाणीकपण पुरगोट करतलो. देवा म्हजे तरणे पिरायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या ओडचोड्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सुवर्तमानाक उबी रावया. पर्जा मुखार खुणा करून दवरलेलें जसेचें मूल तूं. कळाव करिनासतना आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुदेयाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगडाचो जाकरियस नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोनाचे कुडयेची. चुकयनासतना दोनयांच्यो सगल्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसलीं. एलिझाबेथ वांसटी आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरायेर पावलोलीं देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें. आपल्या वांगड्याचे पाळयेन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवाधर्माचे चाली प्रमाणे ताचेर सोट पडलोली देखून दूंप जोडूंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो. दूंप जोडोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावन मागणें कोत्तालो. दुंपा वेदी उजवे कुशीक उबो आसलेलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकरियस गाबल्लो आनीक थाऱ्या भियेलो. पूण देवदूतान म्हणलें, जाकरियस तूं भियों नाका. तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजी पतीन तावन तुका भुरगो जातलो आनी ताका जुवांव म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं कुशाल जावन मुरगोडटलोय आनी तो जल्मला म्हूण जायतीं जाणां कुशाल जातलीं. कित्याक तो देवा उजीर व्हड जातलो. सोरो आनी लांगरें कितेंच तो पियोवचो ना. आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यांतूच तान तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायलाचे संस्थेंतल्या जायत्या जाणांक दुनियान ताच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. बापायचीं आनी भुरग्यांचीं काळजां मोगान एकवटावंक खालती न्हय तांकां धर्मवंत मनशाची जाणवाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुर्ती एक पोरजा तयार करूंक तो एलिजाचें मोन आनी सोकोत घेवन ताचे फुडें चलतलो.
आनी जाकारियासान देवदूताक म्हणलें, हें कशें म्हूण म्हाका गमतलें? तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजी पोतीन म्हातारे पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, देवाच्या फुड्यांत उबो आसा तो गाब्रिएल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशी धाडला. ही म्हजी उतरां खरी जावचो वेळ पावतोच तुवें ती सोत मानली नाय देखून पळय तूं मोनो उरतलोय आनी ह्यो वस्तू गडोवेर तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणसर लोक जाकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्थानांत ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतोच तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान नजो जालें देखून पवित्र स्थानांत कसलें तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण ती समजली. आनी मोनो उरलो म्हणटोच तांचे लागीं कुरवांनीच तो उलोवंक लागलो. ताचे जुटयेचे दीस भोगतोच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पोतीन गोरबेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशां कडेन भोगलेलो बेमान म्हजे वेलो पयस करूंक देवान येवजिलें देखून म्हजे सोबें ताणें अशें केलें. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. मोगाच्या बाबा भयणीनो, दुसऱ्या विश्व झुजांत सेकंड वर्ल्ड वॉर जेन्ना झूज चालू आसलें आनी जायत्या देशांचें निसंटण जातालें, आर्मादोस्ते घेवन एकामेकाचेर फौज झुजताल्यो, बॉम्ब आंगातूय पडून लोकांची घरां निसंटण जातालीं, तेन्ना जर्मनी देशांत आसलोली एक व्हडली इगोर्जूय तशेंच ह्या बॉम्बांक बली पडली आनी एक इगोर्जेचें सारकें निसंटण जालें. झूज सोंपले उपरांत सगल्या लोकांन येवजिलें ही इगोर्ज नव्यान बांदूंक. इगोर्जें तितलें निसंटण जाल्लें की ती परत तांकां बांदची पडली. पूण एकूच ह्या मदल्या आल्तारार आसलोलो एक व्हडलो क्रुसार मारलेलो जेजूचो खुरीस तो मात कांयच ताका घडूंक ना. फकत ताचे दोनूय हात थंय मोडलेले हे बॉम्ब पडून. आनी जेन्ना इगोज बांदून जातोच ताणें येवजिलें हो खुरीस परत ते हात घालूंक आनी ते भाशेन तांणी बराबर बसून ताचे विशीं अदमास केलो आनी उमकेच पयशे पडटले म्हणून आनी नव्यान हो खुरीस परत तेजे हात घालूंक तांणी निर्णय घेतलो. पूण तेन्ना एका जाणट्यान उबो रावन म्हणलें, ना, ताचे हात तशेंच आसूं दी, आमी ते परत घालचे न्हय. आमी सगळीं जेजूचे हात आनी हे पासत ते हात तशेंच आसूं दी. आनी सगल्यांक मानलें, सगल्यांक बरें दिसलें. आनी तांणी सगल्यांनी एक तोकटो ह्या खुर्सा वयर लायलो म्हणून, म्हाका आय हॅव नो हँड्स, लँड मी योर्स. म्हाका हात नात, तुजे हात म्हाका दी. बाबा भयणीनो, ह्या घडणेंतल्यान आमकां खरीत भाशेन आयज ह्या विशया विशीं आमकां नियाड करूंक आपयता. आमी सगळीं जेजूचे हात, आमी सगळीं जेजूचे पांय. आनी हे खातीर हें मिसांव जें देवान आमकां दिलां तें मिसांव शार्ती पावूंक आमकां जिविताचें देणें फावो केलां. आनी जिविताचें देणे बरोबर आमकां जायते गूण दिल्यात. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता, मानवाच्या कुटुंबाक भुरगें बाळ नासलें आनीक हो मनीस आनी ताची पोतीन उणेपण भोगतालीं समाजा मुखार भुरगें ना म्हणून. पूण तरी आसतना ह्या निराशीपणान ताणें मागणें करपाचें सोडूंक ना. भुरगें बाळ ना म्हणून तांकां दुबावरे जायतें उणेपण समाजा मुखार भोगतालें. पूण
ती मागण्यांत घोट आसली. देवाच्यो आज्ञा जियेतालीं पाळटालीं आनी हे भाशेन देवा मुखार ती दोरबंद मनशां आसलीं. आखरेक देवान तांचे मागणें आयकलें आनी सॅमसन नांवांचो भुरगो ह्या कुटुंबाक फावो केलो आनी ह्या कुटुंब कुशलकायेन भरलो. हो सॅमसन खरीच भाशेन जालो एक मिसांव इस्रायल पोरजेक. कित्याक त्या काळार जेन्ना इस्रायल पोरजा देवाची मोगाची विचून काडलेले पोरजेक देवान जायतीं विजमितां वचोऱ्यां करून गुलामपणाच्या देसांतली सोडयलोली. पूण त्या उपरांत थंयसर तांकां जियेत आसतना तांकां सुसेग दिनासली. फिलिस्तीन हो लोक हो फिलिस्तीन पोरजा परतून परतून गुरी घालून एटॅक करून ह्या इस्रायल पोरजेक जायते लुस्कोण हाडटालो तांकां दुखयतालो. आनी तेन्ना देवान येवजिलें ह्या भुरग्याक धाडूंक आनी ताका एक मिसांव दिवंक. आनी मिसांव म्हणल्यार ताणें हे फिलिस्तीनकारांचेर झूज करूंक आनी तांकां मेकळेपण दिवंक आनी इस्रायल पोरजेक असल्या आकांतांतली असल्या वायटांतली निवारूंक. आनी देवाची येवजण हो देवाचो येवजण सॅमसनान फुडें व्हेली आनी तो बाबरीत जावंक पावलो. हे भाशेन बरवसो हे इस्रायल पोरजेचो मिसांव ताणें आपले बरे भाशेन शार्ती पावयलें. तेच भाशेन दुसऱ्या वचपांत शुभ वर्तमानांत आमी आयकता आनी एका कुटुंबाची खबर. झाकरियस आनी एलिझाबेथ जाणटी जालोली भुरग्यान बाळ नासलें उणेपण भोगतालीं पूण देवा मुखार ताच्यो आज्ञा पाळटालीं मागणें करतालीं आनी हे भाशेन तांणी आपल्याचें कुटुंब देवाच्या आज्ञा प्रमाणे जिवन एक डॉमेस्टीक चर्च एक पवित्र सभा कशी गोंयची पवित्र सभा कशी ती जियेताली. आखरेक देवान तांचे मागणें आयकलें आनी तांकां जॉन बातिस्ट हो भुरगो फावो केलो. आनी हो भुरगो खेरीत भाशेन देवान तांकां दिलो खेरीत येवजणे पासत. आनी येवजण म्हणल्यार सुमयाच्यो वाटो तयार करूंक आनी इस्रायल पोरजेक जावंक एक भरवंसो सोडवणेचो. आनी हे खातीर हो जॉन बातिस्ट देवाच्या येवजणे प्रमाणे हे मिसांव आपल्याचे जॉर्दान नदीचे पोलतोडी पाळटालो. प्रवचनांतल्यान देवाचे उतर पुरगोटपांतल्यान हे पोरजेक भोगसणे पातकाची दूख दवरूंक आपयतालो जिविताची नवसरणी करूंक आपयतालो. आनी भाशेन बाबा भडिनो हे मिसांव जॉन बातिस्ता उदेशी देवान आपल्या पुताक तांचे मदें घेवचे खातीर शार्ती पावयली. तर आमचें कितें आमी जण एकलो देवान ह्या संवसारांत धाडलेलो जावं तो दादलो जावं ती बायल जावं तो तरणाटो जावं ते तरणाटे जावं तो धाकटो भुरगो भुरगें आमकां खरीत भाशेन हे मिसांव देवान दिलां. आमी जोल्मूक जाय म्हूण जोल्मूक नात पूण आमकां खरीत ह्या सॅमसना भाशेन ह्या जॉन बातिस्ता भाशेन आमकां संवसारांत धाडल्यांत देवाचे मिसांव फुडें व्हरपाक. जाल्यार पयले सुवातेर आमकां आमच्या कुटुंबांत आमी जियेता. आयच्या पयल्या वचपांत मानवान ताची पोतीन जेन्ना देवदूत ताका दिश्टी पडलो ताचे बायलेक आनी सांगलें तेन्ना हे बायलेन आपल्या घोवाक सांगलें पळय म्हाका देवाचो दूत दिश्टी पडला आनी म्हाका ताणें अशें अशें सांगलां. पूण तो तें कित्याक दाखयता आमचे फॅमिलींत आमी घोव बायलांनी डायलॉग एकामेका थंय उलोवप सांगप एकामेका थंय उक्ती रावप. कितें वायट कितें घडलें जाल्यार झगडीं जाली जाल्यार आमी तें डायलॉग करून आमी तें सोंपोवंक आनी तेच बरोबर आमी एक गराबो म्हणटोच घरांत आमी तांचे भाशेन मागण्यांची मनशां जावंक. कित्याक मागणें आमच्या घरांत कुटुंबांत ना जाल्यार बाबा भडिनो आमचेर जायतें कितें येता तेन्ना दूख येता तेन्ना त्रास येतात तेन्ना आमी सोंपेपणी ताचे बोली पडटली. ह्या कुटुंबाक जायतें उणेपण भोगतालें पूण तांणी आपल्याचें मागणें करपाचें सोडूंक ना. ती मागणी करतालीं आनी हे पासत ही तांकां गोठाय मेळ्ळी तांकां बोड मेळ्ळें आनी ह्या सॅमसनांत हेच बोडा उदेशी ताणें एकल्यानूच म्हणलेल्या भाशेन इस्रायल पोरजेक सोडयली. तर बाबा म्हणिनो आमच्या कुटुंबांत मागणें आसूं दी. मागणें आमी करूंक आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवया. तांच्या हातांनी तेरसाचें कोंत घालुया. कित्याक आयज भुरग्यांच्या हातांनी
तेर्साचेर को जबरशेन दिश्टी पडचें ना चडशे मोबायल दिश्टी पडटले आनी सगळो लोक ते मोबायल घेवन जायते फावटी आपल्याचो वेळ जायते फावटी ती सारतली तेच ना आमी पयले सुवातेर आवय बापूय आमी पयले सुवातेर फामील मागण्याची जावंक हें आमचें जोड एकल्याचें मिसांव आनी हेच मिसांव आमच्या भुरग्याक आमचे शिक्षकोंक आमच्या आतागार घातलेल्या भुरग्यांक आमी तांकां आमचे जिविताचें मार्गदर्शन दिवंक आमच्या जिवितांत तेच भाशेन भावां भयणीनो जायते आमी कशे भाशेन जेजूचे हात जेजूचे पांय आमी जावं येता ते आमकां ही घडणी पयलीं तुमकां सांगल्या तातूंतल्यान आमकां निरोप मेळटा म्हज्या हातींनी हांवें दुसऱ्याची सेवा करूंक म्हज्या पांयांनी हांवें दुसऱ्याक बरी खबर परगटूंक हे म्हज्या जिबेन हांवें देवाची तुस्त वाखाणणी करूंक ह्या म्हज्या दिल्ल्या गिन्यानान आमी हुशारकायेन देवान आमकां दिलां तें आमी सेवे चाकरेचें काम करूंक पवित्र सभेन बाबा भयणीनो आमकां सोमेस्तांक आमचे दोडेके फिरगोजेन जायत्यो जबाबदारी आसात तरणाटी कशी फिरगोज तरणाटी कशी पॅरीस कावन्सिलाचे वांगडी कशे संदेशकारां कशी ऑल्टर सर्वर्स कशे विसेंटे पॉलोचे संस्थेचे वांगडी कशे आनी आमी हो वावर कोत्ता पूण हो वावर कसले मनान कोत्ता तें गरजेचें कित्याक जायते फावटी हो वावर करून आमी आमकांच वयर काडून दुसऱ्यांनी आमकां वाखाणचे खातीर आमी हें सोदता ही आमचें मिसांव न्हय जेजून सेवे चाकरेचें मिसांव केलें आपोस्तलांचे पांय धुले आनी म्हणलें हांवें केलां तशें तुमी करात भाग्योन फ्रांसीस शावियर येदें व्हडलें कुटूंब सोडून ग्रेस कुटूंब सोडून भाग्योन इनासाच्या मार्गदर्शना प्रमाणे ताणें जिवीत बदललें नवसोल्लें आनी जे मिसांव तो पॅरीस युनिवर्सिटीन व्हडलो लेक्चरर जावन फुडें व्हरूंक सोदतालो आनी मान आब्रू जोडूंक सोदतालो तें ताणें फाटीं घेतलें आनी देवाच्या उतराक लागून तो आयज आमकां गोंयकारांक तो फावो जालो आनी आयज तो आमचे मदें ताची रॅलीक आसा आनी रॅलीक आयज आमी ताचो उमो घेवंक वेता तर उमो घेवंक वेता आसतना भाव भयणीनो ताचे लागीं आमी मागुया आमकां जोण एकल्याक ताचे भाशेन मिसांव दिलां तें गांवां गांवांनी भोवंक जावचें ना पूण आमच्याच घरांत आमच्याच शेजाऱ्याक आमचे हे हातींनी पेल्याक भोगसूंक ह्या हातींनी पेल्याची सेवा करूंक ह्या पांयांनी दुसऱ्यांक आमी बरी खबर हाडूंक हे जिबेन देवाची तुस्त करूंक आनी दुसऱ्याक बरी बूद दिवंक हें दुबावरीत आमचें जोण एकल्याचेंच मिसांव तर हें करूंक बाबा भयणीनो आयज भाग्योन फ्रांसीस शेवेराक आमच्या गोंयच्या साहेबाक फुडें घालून आमकां अस्कोत ताच्या बाबा भयणाक हें देणें आमचें मिसांव हे भाशेन जोटणायेन देवाच्या आदारान आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान फुडें व्हरूंक आनी आमी त्याचे भाशेन आमच्याच गोंयांत आमचेच फिरगोजेंत आमच्याच वाड्यांत आमच्याच गांवांत ताचे भाशेन आमी शिव वर्तमान कोरगोटचे दर पोटगोटणार जावंक तर हें आम आजोण एकल्या सभेन जावं म्हूण भाग्योन फ्रांसीस शेवेराचे मजतीन आमकां हें देणें फावो जावचें म्हूण मागुया सगळीं पिरावया खरेपणी आमकां जोड एकल्याक आमकां दिला त्या मिसां फुडें व्हरूंक जायती उर्बा आसा पूण आमी अस्कोत म्हणटोच जायते फावटी आमकां तरेतरेचे ताळण्यो येवन हे मिसांव जायते फावटी शार्ती पाविनासतना तशेंच उरता तर आमकां अस्कोत देवाच्या भुरग्यांक ताच्याच बळान आनी शक्तीन आमकां हे मिसां फुडें व्हरपाक आनी तें परगोटपाक आमकां ह्या मागणे उद्देशी कृपा आदार आनी बोड मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याची जाणवायेन आनी पदवेन बरोवन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया सरकारी फुडाऱ्यांनी देवाच्या आदारान आपलो राजकारभार स्वतान आनी मोगान चलोवंक
आनी सगल्यांच्या बरेपणा पासत वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. आमी लौकिकांनी देवान आमकां दिल्ले मिसांव जबाबदारेन आनी मोगान फुडें व्हरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. सगल्या मिशनरांनी आपलें कार्य भावार्थान मोगान बोरवाशान आनी पवित्र आत्म्याच्या बोलान फळादीक करूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. भोव मोगाळ बापा, तुवें आमकां जण एकल्याक जिविताचें देणें दिवन आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबान तुवें आमकां वाटयल्यात आनी आमच्या कुटुंबांतल्यान आमच्या वडिलां कडल्यान आमकां मार्गदर्शन देवाच्या उतराच्या उजवाडान फावो जाला. ते खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर बापा तुका आमी दिन वाचता. तशेंच ह्या कुटुंबांतल्यान जायतीं क्रिस्ती तत्वां आमी सगल्यांनी आमी शिकता आनी हे भाशेन आमचें जिवीत क्रिस्ती शिववर्तमानाच्या तत्वांनी आमी नेटयता. तेन्ना आमकां जण एकल्याक तुवें हें मिसांव दिलाय तें ही तत्वां हें क्रिस्ती जिवीत आमकां एक आदर्श एक आदार म्हणटच आमी सगल्या जोटणायेन आमकां दिलेली जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक आनी आमी जेजूचे हात आनी पांय जावंक ताचे उद्देशी हें मिसांग सगल्या भावां भयणांक आमचे उद्देशी पावूंक आमी तुज्या लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. म्हज्या भावां भयणीनो, हे मोचें आनी तुमचें बलिदान सरपुर्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोनवाड्या बापा, तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी मोयपासान मानून घे आनी तुज्या ओस्कोत भुरग्यांची भेटवणी तुज्या अगोनीत पदवेन पवित्र कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें उतरां वडट्या मोगान आंकवार मारेन ताका सांबाळलो जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट पोहर गोटुया सुम्याची सूट आमी होऊन लोकात आमानिये रासितले पिये तापितले पावती तुवोय भोवार येसूर आमी तुझे मरण परगोता बापा येदूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा
आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोटजोळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती बागयोन जुजे तिचे पोती बागयोन धोर्म दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. बाबा भयणीनो, तुमी जण एकलो आनी आमी सगलीं बराबर जेजूचें मिसांव जावन आसां, देवाचें मिसांव जावन आसां. आनी हे खातीर आमचें क्रिस्ती आपोवणें आमकां जेजू देशी संवसारांत पाठयता. हे जेजूचे आत जे नासले ताणें म्हणलें, तो तोकटो मारून सकाक संदेश दिलो, म्हाका हात नात, तुजे हात म्हाका दी. तर आमी जेजूचे हात पांय जावंक आनी भशेन आमचे जण एकल्याचे फिरगोजेन आमी कशे भशेन आमच्या मिसावन देवाचें शार्ती पावूं येता. म्हजे आनी तुमचे उद्देशी तें फुडें व्हरूं येता. तें जण एकल्यान आमी आमच्याच मनान नियाळून आनी तें फुडें व्हरपाक त्याच आत्म्याचें बोड जेजूनच शिकयलेल्या प्रार्थनांत आमी बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां उगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी आतां राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेडयेच्या जेवणान वांटो घेवंक फावो केलां देखून आमी सुभागी. पावना सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलीक धर्मान जांणी बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कमुनियांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कमुनियांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you
that only those who have received baptism in the Holy Catholic Church may come forward to both sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिन वाचुया.
प्रार्थूया. सोर पुर्विदार देवा आमच्या मोगाड बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्यांत त्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आमकां आनिकूय तयार करून दवरल्याय ती देणी आशेवंक तूंच आमकां कृपा दी. अशें आमच्या सर्वंडाराचो जल्म नितळ निर्मोड काळजांनी समोरंबूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. मातशें बसया. आयज मिसाची भेट समोरंबल्या पाद्री पास्क्वाल आफोन्सो आनी आमचो विगास जेराल झे रेमेदूस फर्नांडीस तांकां आनी सहबलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरार आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 हे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पांडाल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बाजलिकेच्या कंट्रोल रुमांत तावन तुमी घेवंक येता 20 रुपयांक. मोगाळ वा भयणीनो, चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फकत व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. उबी रावात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सौर पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. तुमी देवाचे मिसांव, तेच देवाची मिसांव तुमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान फुडें व्हरूंक त्या जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतले. देखून जेजूचे नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यांक आपणाक जाय तें मागचें. आमचें ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोंती ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. Soy